Basailo sorbonda opore toeta Basailo sorbonda Dilgeria pesora sorbonda Leon sozano Tumchikot katono Sobaru batono upore toyeta Basailo sorbonda upore toyeta Basailo sorbonda tatsodi sudeta To pauta zagrudnava No pociu gioneta Somestang sorbondata Upole toyeta Basailo sorbonda Upole Basailo sorbonda Tachibot nit gora Tatsoman toyar gora Takagyong paisora Devache taron geya Opole Basailo sorbonda Popole toyeta Basailo sorbonda बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू प्रितीच्या भावा भयणींनो ह्या क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक गांवतात ते वो संतोसाचो आयतार म्हणटात. आयचो विशय वचात मागलोल्यांक फावो तें करूंक खुशालकायेन आयतीं रावात. हो सेवा धर्म आमकां जिविताची दर एक घडी संतोशान जिवंक आपयता. दुखाच्या वेळार देव आमकां निवारतलो हो बोरवंसो दवरून खुशाल जावंक आपयता. जाल्यार सुखाच्या वेळारूय ताचें बरेंपण यालूंक खुशाल जावंक उस्कायता. आमी खरेंच संतोशी जातले जाल्यार देवान आमकां दिल्ली देणी देवाच्या आनी पेल्याच्या बरेपणांक वाटुया. देव थंय आमची खरी खुशालकाय आसा म्हणून वळखून घेवंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी आमी देवान दिल्ली देणी दुसऱ्यांच्या बरेपणाक वापरूंक नात. बरें करूंक आमी फाटीं सरल्यो, आपलेपणानूच जियेल्यो. असल्या सगल्या घडण्याचो आमी उगडास करुया आनी दूख धरुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. सोगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पृथ्वीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट हातारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बागेन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
आमच्यो गरजो आमची मागणी देवा मुखार उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे पोरबेक कालचाच्या उमाळ्यांनी ओतरेकून रावता. येदो वरतो सोडवणार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जोल्म सोदां व्हडा संतोशान समरोबूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुवे संतोसाचीं गितां गाव. इस्रायला कुशालकायेन जय जय कोर. जेरुजाल्याचे दुवे आनंद बरी जा. सगल्या तुज्या काळजान कुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फॉर्मोन पडटलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाले. इस्रायलाच्या राजा सर्वेस्पर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतोलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भिवू नाका, तुजे हात गोलोवंक दिवं नाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पोदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो कुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी कोत्तलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर कुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच बरतो. सगलीं म्हणुया, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच बरतो. खरेंच देव म्हजो तारूक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणहार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच बरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात. व्हडल्या ताल्यान ताचें नांव घेयात. सगल्यांक पोरजांक कळयात. ताची कौतीक विजमिता. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच बरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात. कित्याक ताणें केली नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायोना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच बरतो. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच बरतो. भाग्योंत पावलून फिलिपकाराक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बो मोगाल आनी आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, सुमया सोवें सोदांच कुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, कुशाल रावात. तुमची सोंसणीकाय सगल्यांक दिश्टी पडूं दी. सोमी येवचो जालो. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितेंय जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना
ती देवाची शांती तुमच्या काळजां आनी मोना क्रिस्ता जेजू सोबे राखतली. देवाचें उतर हे शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसोम्या. पुस्कूल लोकांन स्नार जाता जुवांक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हळें, 2 आंगावले आसात तांणी कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवूंक खावूंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसूलदारांनूय स्नान घेवंक आयिल्ले आनी तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनी कांयच होगलें घेवं नाकात. आनी शिपायांनी ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात. न्हय म्हूण कोणाचेर बोंगलाट घालूं नाकात. आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. लोक देवाचे भासावणेक ओदीक रावतालो देखून सगल्याच्या मनान जुवांवा विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो. होच बी देवान मागलोलो न्हय मू? जुवांवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजेवन बोलवो तेकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातान आसा आनी तो आपली मोळणी आसडून नितळ करतलो. गोंव आपल्या खोड्यान भरतलो आनी तण पालोवना तसल्या उज्यांत लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्योय जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान परगट्टालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज क्रिस्ता येण्याचो 3रो आयतार आमी पाळटा. आनी हो आयतार आमी गावदेते संडे हो संतोसाचो आयतार अशें म्हणून पाचात्ता. आयचो विशय वचात
माकलोल्यांक फावो तें करून खुशालकायेन आयती रावात. खुशालकायेन आयती रावात हें समजूंक हांव 2 वस्तूचो आदार घेवन तुमचे मुखार हो ल्हानसो नियाळ दवरूंक सोदतां. पयली वस्त म्हणल्यार फुलां. ही थंय आमचे मुखार आसाय, दिसती पडटात. आनी दुसरी वस्त म्हणटात ती सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनर. तुमी पळयला आसतलो. ह्यो दोनूय वस्तू मदें आमी कंपॅरिजन केलें जाल्यार आमकां थावें जाता. फुलां वयर पयलें म्हणल्यार आमच्या मनांत येता तें फुलां देवाची रोचना. आनी हो सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनर जावन आसा मनशान घडलेली वस्त. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, फुलां आमी जाणान सगळ्या वेळार आपलो पोरमोळ फाकयता. आनी हो दुसरी वस्त जी एअर रिफ्रेशनर, सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनर आसा ती फकत जेन्ना मनीस पासार जाता तेन्नाच तो पोरमोळ फाकयता. एके भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता तो एअर रिफ्रेशनर रिजर्वड कॅटेगरीन पडटा. सो तिसरें कंपॅरिजन आमकां थावें जाता तें म्हणल्यार आमी पळयता फुलां न्हूच फकत मनशाक पूण सगले मोनजातीक तें परवडटा. सुकणीं येतात, बटरफ्लाय येतात, मोआ मूस येतात. सगलीं ह्या फुलाचो ताची सोबिताय, ताच्या परमळाचो आदार घेतात. दुसरे वाटेन एअर रिफ्रेशनर तो सेन्सर्ड आसा थंय आमी पळयतात तें फकत मनशाक परवडटा. थंय एक ताचे फुड्यान एक मूस लेगीत थंय भोंवना. चवथें म्हणल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी जाणा फुलां जेन्ना पिड्यार जाता, तांचो जीव सोंपता, ती थंयच त्या सैमान मिसळ जातात. आनी जायती पावटी ही फुलां मेल्या उपरांत, तांचो जीव सोंपल्या उपरांत जायते पावटी ती नव्या जिव्याक उत्पन्न करूंक आदार दितात. दुसरे मोनजातीक थंय ते जोमडीन जे बारीक बारीक जीव आसात तांकां आदार दितात. आनी हो एअर रिफ्रेशनर, सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनर, आमी ताचे नदर मारल्यार पळयतात जेन्ना ताची एक्सपायरी येता, तें सोंपता, तें आनी कांयच जीव उत्पन्न करिना. बोलतें जाल्यार तें कचरो जाता, पोल्युशन जाता, पोल्युशनाक आनीक एकठांय जाता. एके भाशेन आमच्यान म्हणोंक जाता फुलांचें जिवीत एक उदारपणाचें जिवीत, आपस्वार्थी जिवीत, आयत्या काळजाचें जिवीत. आनी हो सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनर आमच्यान म्हणोंक जाता एक आपलेपणाचें जिवीत, सुवार्थी जिवीत, दारूण काळजाचें जिवीत. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी देवाचें उतर आयकलां आयज, आनी तिनूय वाचपां आयज आमकां खुशालकायेची मनशां जावंक उलो मारता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी पळयता की देव प्रमाणीकपणान जियेतल्या मनशा सवें संतोसता. दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता भाग्योत पावलो फिलिपकारांक चीट बरयता. जायत्यो त्यो चिटी ताणें बोणकोणीत आसतना बरयलेल्यो. बोणकोणीत आसून पासून तो म्हणटा खुशाल जावंक, आमी सदांच खुशाल जावंक गरज. आनी कोश्ट आटे विटे येता तेन्ना पर्यंत देवाक आमी दिनवाशी जावंक गरज. तो खूद बोणकोणीत आसलो आनी दुसऱ्यांक सांगता खुशाल जावंक. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना आमी खेरीतपणी आमी स्वता खुशाल आसूंक गरज. आनी भाग्योन पावलो तो ताळो तो क्रिस्ताचे जिवितांत संतोष नासलो, उल्हास नासलो, खुशालकायेन नासलो जाल्यार तो फिलिपकारांक आनी दुसऱ्या क्रिस्ती लोकांक असल्यो चिटी बरोवंक पावचो नासलो. अशें केल्ल्यान तो म्हणटा, अशें केलें जाल्यार आमी क्रिस्ता सवें आमचें काळीज आनी मन एक जातलें आनी आमी ताचे सवें संतोशान जिवंक पावतलीं. शुभ वर्तमानान आमी पळयता जुआंव बातीस आमकां सांगता जेजूच्या येण्याची आमी तयारी करतना गरीब तशेंच दुर्बळां सवें आमी मोग मोयपास दाखोवन खुशालकाय जोडूंक जाय. दुसऱ्यांक आमी वायट कोत्चें न्हय. देवान
आमकां देणी दिल्यात ती आमी दुसऱ्याच्या बरेपणाक तांकां बरें करूंक आमी वावरूंक फावो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचें बरेंपण दुसऱ्या सोवे वाडटा तेन्ना आमी संतोश भरीत आनी आनंद भरीत जाता. आमकां देवान दिल्ली देणी आमी दुसऱ्याच्या बरेपणाक ती वापरूंक फावो. खरें म्हणल्यार आमी जल्माक थावन उदारपणाची आमचे सोयबूच ते भाशेन, कित्याक काय म्हणल्यार देवान आमकां आपणा सारकी रोचल्यात. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी पळयता जेन्ना देवान दोर एक रोचना रोचली तेन्ना दोर एक रोचने उपरांत ताणें अशें उद्गारलें, तें सगलें बरें आसा, इट इज गूड. आनी आमकांय मनशांक जेन्ना ताणें रोचली तेन्नाय ताणें तींच उतरां पाचारली वा उद्गारली, इट इज गूड. पूण मोगाच्या भयणी भावानो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिविताची फुडलीं पावलां मारतात, आमी ह्या संवसारांत मिसळ जातात, तेन्ना हो संवसार आमकां एके भाशेन आपलेपणाचें जिवीत जिवंक शिकयता. आमी जें आमच्यान बरें करूंक जाता तें आमी बरें करिनासतना फाटीं पावल मारतात, आमी बरें करूंक विसरता. आमी एके भाशेन त्या सेन्सर्ड एअर रिफ्रेशनरा भाशेन जाता. जीं कोण आमकां बरें करतात तांकांच आमी बरें करूंक वावुरतात. आमी आमचें उदारपण विसरता. देवान आमकां जी देणी दिल्यात ती आमी बरें करूंक आमी विसरता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी पळयता जेन्ना तो आपलें घर सोडून पारिसेक शिकप करूंक भायर सरता तेन्ना ताका संवसारी वस्तूची खूब आशा आसली. ताका नांव जोडूंक जाय आसलें, फामाद जावंक जाय आसलो आनी गिरेस्तकाय जोडूंक जाय आसली. पूण जेन्ना ताका देवीक अनुभव फावो जाता तो तें सगलें सोडून दिता. ताका समजून येता की संवसारी वस्तू वरवीं खरी खुशालकाय आमकां मेळना. देवाचे खुशालकाये मुखार संवसारी गिरेस्तकायेक कांयच मोल ना. आनी हाकाच लागून भाग्योन फ्रांसीस शावेर खुशालकायेन दुसऱ्यांक आयतो जावंक पावता. आपलें जिवीत फुलां भाशेन जेन्ना तें सोंपता ताच्या जिविता वरवीं ताणें जायते जाणांक देवाशी लागीं हाडली, जायते जाणांक नवो जीव तांच्या जिवितांत उत्पन्न केलो. तर आयज मोगाच्या भयणी भावानो, आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आनी ह्या विशयाचेर नियाळटना आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा घेवन देवीक अनुभवांतल्यान खरी खुशालकाय चाकुया. आनी ह्या फुलां भाशेन सगल्या वेळार सगले मनजातीक खुशालकायेन आयती रावूंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमी जोण एकल्याक ही देवाची कृपा मागून घेवया. सोगलीं उबी रावया आनी आमचो भावाट आमी उच्चारुया म्हणून स्वत मानता सरकार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समालो आंकवार मरे थाय जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो स्वर पदवीदारार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची मुसबी करून येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक वक्तांचो एकठांय पातकाचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आतां आमी आमची कांय मागणी भाग्योन फ्रांसिसाचे मोजतीन देवा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचो मोग
सोमेस्ता सोवे वाटून सोदांच आयती आसूं देवा लागीं मागुया. Royal Papa, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कुशालकाय लोकांचे सेवेंतल्यान मेळटा म्हूण वळखून घेवंक आनी भेदभाव करिनासतना वावरूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. आप सुवारपणान जियेतोल्या दोर एका मनशाचे काळीज देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा सेवेत बोल्लोले जावन देवा लागीं मागुया. बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. ह्या मिसा बलिदानात वांटो घेतलोल्या दोर एका मनशाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी बागेवून फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन ताचे आवडे पूर्ण जावं देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. Goa konyo bari kolkyo unyat sata chiva poso. Moja baba poini vaga chizu pito chilin moja misa petung sata monja. Chiva monto poson kore. Munsham soru, chivit soru, kushin baba, Jesus sobe, bopta tunga, chivit moje. Munsham soru, chivit soru, kushin baba, Jesus away, bopta tunga, chibit moche. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोट मानून घेऊ. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्फोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्फोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें करूंक फावो. सोरेस्फोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें
आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावा ताचो घोट परगटुया. Jezu tuce म्हणून आम्ही सोडून द्याव. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटाव. तुझ्या येण्याक आम्ही ओतवेता. तुझ्या येण्याक आम्ही ओतवेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या आदारी गवळ्याक, सायमन ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुरण जीवनपणाचो भरोसो धरून मेळिल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टकोती मेळिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अणकार बरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे आनी भाग्यवन दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडूंडराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकयलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तुशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सुमयाची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. संतोषान आनी मोगान आमी एकामेकाक शांती दिवया. Do संसाराचे पागतोले आमची काकुतो आमचो देवाची संसाराचे पागतोले आमची काकुतो आगुतो देवाची शेरे तू संसाराचे पागतोले ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितरचे म्हाका फावना, तुज्या तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Socorrer,
जेजू पासून सगळे ओगाम भोंवून आसा खुशाल आसा ताचे मुखार दुसरे सोगों म्हाका नुकसान उचित म्हणटा आमकां पुरो जेजू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो कोरी ताचे पुनर्जिवी कुशालकायेन जियेल्लो जेजू कुशालकाय हाडटलो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा तुझ्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमकां सुटोवन आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसत. आयज मिसाची भेट समोरबलेल्या पाद्र आयझॅक फेर्नांडीस ताका आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार. आयज दनपारां 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. टुडे दे वील बी मास इन मलयालम एट 12:15 PM. तशेंच आयज सांजे 6:15च्या मिसार वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्म येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत जावन तुमी ते घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भावा भयणीनो, चोत्राय धरची. डिसेंबराचे 24 25 26 आनी 27 फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर दोबाजीक जेजूच्या जल्माचें मीस आमी समोरपतल्या. आमचे आसबीस बो श्रेष्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर आपलें येजमानपण चलयतलो. तशेंच डिसेंबराचे 31 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर आमी मीस समोरपतल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, 3D projection mapping sound and visual show dedicated to exposition नातालांच्या मोदयांनीर मिसा उपरांत सुरू जावन जानेराचे 2 तारखे पर्यंत सांजची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोळ जातलो. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सोरेस्वो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदुदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन क्रिस्त येण्याची खुशालकाय दुसऱ्यांक
फावो कोत्ताना सदांच खुशालकायेन आयती रावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागेवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांचाव. आमेन. Jesus.